आज गोवा बागायतदार संस्थेची दर 5 वर्सांनी इलेक्शनां जातात आणि सहकारातली एक सगळ्यात व्हडली संस्था गोंया भितर काम करपी. गोवा बागायतदार संस्थेक 60 वर्सांय पूर्ण जाल्ली आसात आणि अशा समयाचेर ह्या वर्सा जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनात जे हांगासर उबे आसात ते सगळे जाण सगळ्या लोकांनी तांकां निवडून दिल्ले आसा, आमच्या सभासदांनी निवडून दिल्ले आसात आणि संस्था मुखार व्हरपाची आणि ह्या सहकार चळवळ गोंयची जी आसा ती आनीक घट करपाची जबाबदारी जी आसा ती एका अर्थान आमचेर सगळ्यांचेर आसा. गोवा बागायतदार संस्थेन फाटल्या 60 वर्सांची प्रगती केल्या ती सगळ्या लोकांच्या मुखार आसाच, पूण याच्याच वांगडा ती आनीकूय मुखार व्हरपाक जाय आणि त्या नदरेंतल्यान गोंयच्या शेतकऱ्यां खातीर, आमच्या सभासदां खातीर आणि त्याच बरोबर आमचे जे ग्राहक आसात बागायतदार बाजाराच्या माध्यमांतल्यान त्यांचे खातीर अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान फुडें वचपा खातीर कितें करप ही जबाबदारी एका अर्थान ह्या सगळ्या संचालकांचेर आसा. आणि म्हाका विश्वास आसा की आमच्या सभासदांनी जो विश्वास आमचेर सगळ्यांचेर दवरलेलो आसा तेका एका अर्थान आमी सगळे जाण खरे उतरपाचो यत्न करतले आणि त्यांचा तो विश्वास त्यांनी दाखयल्लो आसा. त्या विश्वासाच्या आधाराचेर फुडली 5 वर्सां जी आसा ती संस्था आनीकूय फुडें व्हरतले, उदरगत करतले हो एक ह्या समयाचेर सांगता. हांगा उपस्थित आशिल्ले जे सगळे आमचे निवडून आयिल्ले, वेचून आयिल्ले जे आमचे सगळे संस्थेचे संचालक आसात त्यांचे अभिनंदन करता. दोग जाण आतां हांगासर पावूना, पूण एकूण 19 जणांचे संचालक मंडळ जे आसा ते फुडल्या 5 वर्सां खातीर आमी काम करतले. हे कशें आसा की सादारणपणान आतां फोंड्या म्हालान 30% वोटींग जाल्लें आसा. बाकी कडांनी कांय कडांनी 50%, 48% अशें वोटींग जालां. आतां तुवें जर पळयत जाल्यार फोंड्या त्या दिसा परिस्थिती अशी आशिल्ली की कांय कडांनी तरंगां आसा, कांय कडांनी ग्रामसभा आसा, कांय कडांनी आनी कितें आसा आणि हेका लागून खरें म्हणजे ताचो एक परिणाम जाता. आणि म्हणून दुसरी गजाल म्हणजे ह्या वर्सा इलेक्शन जे आसा ते आमच्या ऑक्टोबरान जालें. हरशीं बागायतदाराचें इलेक्शन सादारणपणान ऑगस्टान बीन जाता. सो लोकांची एक तयारी आसता ऑगस्टान इलेक्शन जातलें बीन अशें सगळें. सो वेगवेगळी कारणां आशिल्लीं तेका लागून, पूण सादारणपणान वोटींग जे आसा ते सगळे सभासद जे आसा तातूंत सहभागी जाल्ले आसा. चेअरमॅन म्हणून कोणाक तुमी सगळे जाण आसत न्ही रे, हेंचेर मातशें थोडें सोंपया न्ही सगळ्यांचें. अनअपोज कॅन्डिडेट फोंडा तालुक्याच्यान वुमन कॅटेगरी गावडे नूतन सतीश आयिल्ले आसा. तशीच आउट ऑफ 19 भितर 7 अनअपोज आयिल्ले आणि 12 जणांचे कॉन्टेस्टिंग कॅन्डिडेट आशिल्ले. तेच्या भितर सांगे 3 आशिल्ले, बिचोले 3 आसा आणि फोंडा 6 आशिल्ले. आता सांग्या भितर पाटील जितेन आनंद एक निवडून आयलो विथ 529 वोट्स. पाटील पांडुरंग शांताराम निवडून आयलो विथ 544 वोट्स. प्रभू दाबोळकर रमेश घनश्याम आयलो विथ 485 वोट्स सांग्यार. बिचोलीन 3 कॅन्डिडेट म्हणजे टोटल 5 कॅन्डिडेट आशिल्ले. भितरले 3 कॅन्डिडेट निवडून आयले म्हणजे 3 कॅन्डिडेट हे आशिल्ले. तेका भितर मोने एलायस गौतम निवडून आयलो 532 हितून. मागीर सावयकर रोहन वामन आयलो 509 आणि सावयकर शुभदा मोहनदास आयले 594. बिचोले फोंडा टोटल 9 कॅन्डिडेट आशिल्ले. भितरले 6 निवडून आयिल्ले. त्या भितर चाफडकर पंढरीनाथ श्रीपाद विथ 839, कतने हेमंत दुर्गाराम विथ 738, देन प्रभू विकास विश्वनाथ 843, सामंत समीर देवीदास 833, सावयकर नरेंद्र केशव 961 आणि शिलकर महेश साजू 878. टोटल फोंडाचे हे 6 जण झाले. वाळपय अनअपोज जाल्ले आसा. नॉर्थ ST आसा तोय अनअपोज आसा. प्लस साऊथ वुमन्स आशिल्ले तेय अनअपोज आसा. आणि फोंडा वुमन्स आशिल्ले तेय अनअपोज आसा. काणकोण अनअपोज. सो टोटल 7 अनअपोज. टोटल 7 अनअपोज, 12 Contested. टोटल वोटिंग कितले वोटिंग कितले आयलें म्हणटा? वोटिंग टोटल 3009 आउट ऑफ म्हणजे यांच्या भितरूच धरले न्ही. 3 जाल्यार 9000 समथिंग. पर्सेंटेज 38%.